येवकार, हांव समृता खणगांवकर. सुरवेकपळाचे हेडलायन्स. वास्कोच्यान मीन व्हरपी ट्रक ओव्हरलोड व्हरतात भरून. हे मीन रस्त्यार पडिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक जाता धोको निर्माण. सावड्डे ग्रामसभेत ह्या विशयाचेर जाली गरमागरम चर्चा. मये मतदारसंघातल्या सडेती चोडणेच्या शेतकारांचेर कपलार हात मारपाची आयल्या पाळी. शेतां केल्यार पिकावळ मेळना खावपाक. दिसाची गोरवां आनी रातच्या वेळार रानवटी जनावरां शेतां करतात काबार. आयतारा नुवें जेजू मेरी जोसेफ इगर्जेत मायदोश पोरबेश सायबिणीचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन. लोकांनी फेस्ताक केली उपाट गर्दी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्कोच्यान जे मीन व्हरपाक ट्रकांक जे लिमीट घातला ते क्रॉस करतात, ओव्हरलोड भरून व्हरतात. हे मीन रस्त्यार पडिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्ल्यान आयतारा जाल्ले सावड्डे ग्रामसभेत हो विशय बरोच चर्चेचो जालो. तशेंच हेर विशय लेगीत चर्चेक आयले. पळयात प्रहार सावड्डेकाराचो रिपोर्ट. निवळ जायना ते पयशे खावपाक एक धंदो जाल्ला कळ्ळो तुका न्हू. आनी हे करप्शन कित्याक हो टॅक्स पेयरा पयशे आसा ते खळी फमत खळी आनी बुश कटिंगा न्हू ते खळी काडपा जाय न्हू. सावडे ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आज जाली आनी अनेक प्रश्न आशिल्ले ग्रामसभे भितर. अनेकांनी आपल्याले इश्यूज मांडले. तातूंत भितर मेन इश्यू आशिल्लो तो जे गाडी चलता, ज्यो 10 टायराच्यो गाडी चलता आनी तातूंत हेवी लोड हाडटा आनी ओव्हरलोड हाडटा. जो एक कंपनी हाडटा गोवा स्पंजाक, तातूंत भितर कार्बन जो वास्कोच्यान जो कोल येता तो हाडटा आनी तातूंत भितर अनेकदां तो वाटेर शिपडता, वाटेर पडटा. त्या खातीर अनेक ग्रामसभेत हाजेर गरमागरम चर्चा जाली आनी तो 10 टायराची गाडी हांगा बंद जावची आनी गांवच्याकूच तातूंत भितर ट्रान्सपोर्ट मेळचो एक मेजर इश्यू आशिल्लो. रातचे आयतारा दीस ट्रान्सपोर्ट जाता तो एक्चुअली हायकोर्टा प्रमाणे आयताराक ट्रान्सपोर्ट जावपाक न्हू अशें ते म्हणटा की ऑर्डर आसा आनी ते आयताराक ट्रान्सपोर्ट करचो न्ही. हाजे फुडें त्या जोर आतां मायनींग सुरू जाता, म्हळ्यार आतां मायनींग फायनान्शियल मायनींग सुरू जाता आनी तातूंत भितर गांवच्योच गाडयो घेवच्यो आनी गांवचे भायले गांवचे तातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंट केला. अनेक जाणां अनेक वर्स जालां मायनींग बंद आसले कारणान अनेकांनी गाडी आपल्या रेडी करून दवरल्या. पूण गांवाक भितर सावडे पंचायती गाडी अनेकदां जेन्ना बाकी कडेन ट्रान्सपोर्ट जाता तेन्ना घेना अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी सावडेची गाडी घेतकीर ट्रान्सपोर्ट सुरू जावचो, जो मायनींग ट्रान्सपोर्ट आसा तो सुरू जावचो. त्याच बरोबर गार्बेज इश्यू आशिल्लो, गार्बेजचो कितले वर्सांचो इश्यू आशिल्लो. आतां डोर टू डोर गार्बेज सुरू जाला आनी ती ग्रामसभेत ताजे विशयी चर्चा जाली आनी तो हो आसा गार्बेज आसा ती कंटिन्यू चालू उरता. तातूंतल्यान घराघराचो जो वेट आनी ड्राय गार्बेज आसा ती कलेक्ट करतले अशें सरपंच नाशिल्ले कारणान पंच संजय नायक हांणी सांगलां. आयज सुद्दां ते चर्चा जाल्ल्यान कितें फायनलायज जाल्लें ना कितें जालें आसा की जो वास्कोच्यान जो ट्रान्सपोर्ट गोवा स्पॉन्जर किंवा बाकी इंडस्ट्री भितर येता तो आमी अशें नजरे येयला की तो ओव्हरलोड येता, तेचे जे लिमिटाचे ते डबल येता. प्लस अशें बी फोटो आमचे कडेन मिडियान हाडून दिले किंवा बाकी लोकलांनी हाडून दिले की तो हे जो आसा जो ओवर आसा तो रस्त्यार पडटा किंवा स्पीड ब्रेकराचेर पडटा, जेणे करून जे बाकीचे जे व्हेकल्स आहा, एक 2 व्हिलर्स आसूं किंवा 4 व्हिलर्स किंवा जे लोक रस्त्यार चलता हेंचे खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता आनी कोर्स आसल्या कारणान तो दोळ्यां वयता, बाकी खुबशे त्रास तांकां जाता. त्याच्या नंतर वोगोस लास्ट ग्रामसभेक येयल्लो आनी ह्यो ग्रामसभेक येयल्लो आसा तेन्ना आमी ऑलरेडी कलेक्टराक आनी RTO आनी ट्रॅफिक सेल किंवा MPD चॅरमॅनाक आमी लेटर केल्लें आसा की जो तुमी ओव्हरलोड भरचो न्ही आनी जो कितें थंयच्यान म्हाल येता तो नायसली कवर करचो, वेवस्थीत कवर करचो, जेणे करून जे लोकल लोक आसात तांकां की बाकीच्या लोकांक त्रास जावपाक येना. आमी ते धंद्याचे कोणाचें ऑब्जेक्शन हाडूना, फक्त जे कितें ते कायद्या धरून जे सगळें करचें हे एक आमी ठराव हे ग्रामसभेक घातलेलो आसा आनी ऑलरेडी आमी लेटरूय तांकां धाडलेलें आसा. गार्बेजीचो जो खूब इश्यू आशिल्लो कितले वर्सांनी तो सॉर्ट आउट जाला. हातूंत कशे पद्दतीन सुरू केला. जो गार्बेजीचो विशय आशिल्लो पयलीं आमी ड्राय गार्बेज कलेक्ट करताले खूब वर्सां जालीं आनी आतां रिसंटली आमी वेट गार्बेजी कलेक्ट करता चालू आसा. तितून आमगेले खुबशे लेबर आमी एंगेज केल्ले आसा, व्हेहिकल एंगेज केल्ले आसा आनी ऑलमोस्ट एक दीस चुकले जाल्यार दुसरे दीस सुद्दां आमी वेट गार्बेज कलेक्ट करता. आनी हे प्रोजेक्टा खातीर आमचे PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल सर, आमचे लोकल MLA गणेश गांवकर आनी तशे बाकीचे खुबशे जाण इंडस्ट्रीज आहा आनी बाकीचे डोनर्स आहा हेणी खुबशे हेल्प केले त्या प्रोजेक्टा खातीर. आनी सद्या तरी आमी एक ट्रायल बेजीचेर आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्या लोकांक की आमी ट्रायल बेजीचेर चालू करता. कांय सपोज खंय चुकता जाल्यार सुद्दां आमचे नजरे हाडून दिवचें
आणि ह्या प्रमाणे आमगे सध्या चालू आसा आणि सध्या डेली हांव अशें म्हणना पूण ऑल्टरनेटरी आमी वेट गार्बेज कलेक्ट करता पूण आमगे डेली वेट आनी ड्राय गार्बेज कलेक्ट करपाचें नवूय वॉर्ड आसा. गोवा 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. मये मतदारसंघातल्या सडेती चोडणेच्या शेतकारांचेर कपलार हात मारपाची पाळी आयल्या. शेताक केली खरी पूण केल्ली पिकावळ खावपाक मेळना. दिसांची गोरवां शेताची नाशाडी करतात आनी रातच्या वेळार रानवटी जनावरां शेतां काबार करतात. हें अशेंच चलत रावल्यार आमी शेतां कसोवप कशी? शेतकारांक प्रस्न पडला. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो खासा रिपोर्ट. सरकार शेतकारांक शेतां लायात, तुमच्यो शेत जमिनी पिड्ड्यार करूं नाकात, आमचो तुमकां पुराय सपोर्ट आसा अशें खूब फावटी आश्वासनां दिता. चोडणा सडेतीर हांगा कितलींशींच वर्सां जालीं हे शेतकार शेतां लायतात पूण तांकां कोणाचोच सपोर्ट ना. दनपारच्या तेंच्या शेतांनी गोरवां घुसतात आनी तेंची शेतां आसा पिड्ड्यार करतात, शेतां खातात. त्या कारणान ह्या वेळार ह्या खेपे तांकां चड पीक मेळोंक ना आनी तांकां पुराय लॉस जाला. तशेंच रातच्या वेळार तांच्या शेतांनी रानडुकर घुसतात, तशेंच साळी घुसतात आनी पुराय तांच्या शेताची नाशाडी करतात. ह्या फावटी तांकां सरकाराची जी येवजण आसा, तांकां मशीन जें आसा हें खूब उशिरा पाविल्ल्यान तेंची शेतांय पिड्ड्यार जाली आनी तांकां जें पीक येवंक जाय तें पीक येवंक ना. ते वर्साच्या वर्सा ही शेतां करतात, तशें वेगवेगळे पीक ते तेंच्या शेतांनी लायतात पूण तांकां कोणाचोच सपोर्ट नाशिल्ल्यान ह्या फावटी तांकां खूब लुकसाण जाल्लें आसा. आमकां सरकारान मदत करची अशी तांची मागणी आसा. दुकरांय आमकां लुकसाण करता, शेतां गोरवांय लुकसाण करता, मोरूय लुकसाण करता कितें. आनी हे पळय आहा पळय हे माणसाक आहा ते कोणाक फातां लायता, कितें करता आनी आमकां शेतां बुडोवन उडयता आनी सगळीं शेतां कुसयता आमी कितें. आनी आमकां कांय पीक मेळना. आतां हेज्या डब्बलीन आमकां भात जावंक आसलें, इतकें भात हें आमचें हे देवली शेत तुमी शेतां लायता आनी कितें आसा की थोड्या शेतांनी गोरवां येता आनी गोरवां शेत खाता. बरोबर आमकां शेत ना सांगचें म्हणलें हांव दुसऱ्याचें शेत करता. ह्यो मायनी बरोवन आहा म्हणून हांव शेतान करपाक पावलो, नाजाल्यार आमकां शेतान कांयच खबर नासली. ते म्हणटा देवान खंयसून ना खंयसून तरी कितें तरी कर आनी पोट भर म्हणून हांगा तर करतले. हांगा कमीत ती गोरवां खूब, डुकरांय खूब, तांकां राखता म्हणसो एक मनीसूच तांकां राखपाकूच हांगा जावं जाता. तेन्ना कितें म्हणटा हांव कितें म्हणटा देवा कडेन देवा कडेन मागता की आमचे इतके त्रास जाले कमी जावचे म्हणून हांव देवा कडेन मागता. ते फुडें आनी गोवोरमेंटूय म्हणटा न्हू करा करा म्हणटा आमी ते फुडें सरल्या. पूण कितें आहा फक्त आतां एकटो दोग जाण हे सायडीन आमी 5 जाणूच करता एके सायडीन, ते सायडीन तुका 8 म्हणटा तें मातशें बरें आहा. हे सायडीन प्रोटेक्शन ना म्हणटा तें आतां कोण करूंक वचना. तरी सुद्दां आतां तेणी हें दिल्लें आहा पळय कंपाउंड तशें तेणी दिता म्हटलां, दिलें म्हटल्यार आमकां फायदो जालो ना. तशें जर जाय आनीकूय भुरगे कोण शेतकरी आहा ते करूंक शकतले कित्याक तांकां मागीर उमेद जाता न्हू. हे हांगा मोर खाता, दुकर खाता, हांगा कांयच जावंक दिना. गोरवां खाता आनी गोरवां जाल्यार ती 150-200 सुमार गोरवां आहा. राती आमी 3 वरां राती बसून गोरवां मोडले. रातभर येवन हांगा राखचें पडटा. रोयले म्हणटकूच हांगा राखोंक रावचें पडटा. गव्हर्मेंट म्हणटा तुमकां लोन दिता म्हणटा, सबसिडी दिता म्हणटा, ते सोरी मारून घे म्हणटा. प्रत्येक जाण तशी सोरी मारी तें आमकां परवडचें ना. कित्याक ते जर गव्हर्मेंटान आमकां सगळ्याक सोरी मारून दिल्ली जाल्यार सगळ्यांचें हें जातलें न्हू. ते सायडीन दिल्या पळय ते सायडीन आतां दुसऱ्या सायडीन तेंच्यांनी सोरी मारल्या गव्हर्मेंटान, तशेंच आमकां हेवटेन मारून दिवची म्हणटा. हय आमकां गव्हर्मेंटान आमकां मारून दी जाल्यार मातशें आमकां कितें थोडे शेतकार शेतूच करिना कित्याक गोरवां खाता, दुकरां खाता, करून फायदो कितें काय म्हणटा, हातीन कांय मेळना. आनी गव्हर्मेंटान मशिनां हांगा सारकी टायमार पावना. पूण आतां जुलयान पावल्या मशिनां, शेतां केन्ना भरतली. आतां कापपाचें आमचें पिकोवन थंयसर सारकें पिड्ड्यार जाल्लें म्हणल्यार थंय मिशीन ना. 15 दीस सुबेज जाल्ले म्हणल्यार थंय करपालें सगळें. मिशीन ना पयलीं हांगा टायमार हांगा गव्हर्मेंट मशिनां धाडिना. शेतकारांक करतले कितें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. TCP म्हळ्यार टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग. हे खातें गोंयची जमीन सांबाळपाक तयार केलां. पूण भाजपा सरकारान गोंयचें गोंयकारपण आनी गोंयची अस्मिताय काबार केल्या.
येता त्या एका वर्सान 50,000 कोटीचो विश्वजिताचो टार्गेट आसा. काँग्रेसीन भाजपाक आनी TCP विभागाक पुरायन उजरावन काडला. पळयात पुराय बातमी. TCP टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हे खातेच निर्माण केल्ले आसा. गोंयची जमीन सांबाळपाक, सारकें वेवस्थीत प्लॅनिंग करपाक, ह्या प्लॅनिंगांतल्यान लोकांचें नियोजन करप आनी जे गैर कारबार चल्ल्यात तेचेर बडी मारपाक. पण आयज आमी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमी पळयतात की हेंच्यांनी आमचें गोंय, गोंयची माती, गोंयची जमीन, गोंयचें गोंयकारपण, गोंयची अस्मिताय ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या असंवेदनशील बेजबाबदार सरकारान सगळे काबार करून उडयल्ले आसा. प्रत्येक खात्याचो मंत्री हो स्वताक आपूण मुख्यमंत्री समजता आणि हेचे कारण एकूच की गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या सगळ्या मंत्र्याक सांबाळपाचे तेचे कडेन कापासतात आनी धाडस ना. आणि त्याच खातीर आयच्या मंत्रिमंडळांतले सगळे मंत्री दादागिरी करपाक लागल्यात, भ्रष्टाचार करपाक लागल्यात, गोंय विकपाक लागल्या, गोंयची जमीन काबार करपाक लागल्या. ह्यो विकपाक कंपनी कित्याक करच्यो पडटा? जेन्ना कंपनीन डायरेक्टर म्हणून कोण पयलीं सुरवातेक कंपनी एस्टॅब्लिश करतात, त्या कंपनीचो काही व्यवहार करतात. समज जमनीचो व्यवहार जालो जाल्यार त्या नंतर जेन्ना ट्रान्सफर ऑफ लँड जेन्ना करपाचें आसता, जेन्ना जमीन दुसऱ्या पार्टीक विकपाची आसता, तेन्ना प्रत्यक्षान जमनीची विक्री न करता फक्त कंपनी हँडओव्हर करप आसता. नवे ज्या मनशाक तुमची जमीन विकपाची आसता त्या मनशाक डायरेक्टर म्हणून कंपनीन इंट्रोड्यूस करप आनी मूळ डायरेक्टरान त्या कंपनींतल्यान रिजायन जावप. म्हणजे तुमकां स्टॅम्प ड्युटी आनी इतर जो सगळो प्रकार आसा तो चुकता, टॅक्सेशन चुकता. हे सगळें जाका आमी व्हायट कॉलर्ड क्रायम म्हणटात, हो व्हायट कॉलर्ड क्रायम ह्या विश्वजीत राणेन खूब केल्लो आसा. तो आमी वेगळो विशय म्हणून हँडल करताले. प्लॉट एरिया आसा 4,000 स्क्वेअर मिटर, 4,001 एक्झॅक्टली 4,000 सुद्धा 4,001. दुसरे जी एरिया आसा 4,366 स्क्वेअर मिटर. म्हणजे जो हांव उदो सांगतालो तुमकां 1,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन घेवप शेतीची आनी तेजे 4-4 हजाराचे प्लॉट करप आनी सगळे भायर वर ते फॉरेनरूय घेतले, देशांतले सगळे वेगळे वेगळे घेतले आनी आमची सगळी शेती जमीन सुद्धा कन्वर्ट करपाची प्रोविजन विश्वजितान तिसरें दुकान जे फार्म हाऊस म्हणटात तातूंतल्यान ताणें इंट्रोड्यूस केला. म्हणजे तुमी इमॅजीन करात ह्यो 3 प्रोविजनांतल्यान जी 3 दुकानां विश्वजीत राणेन ओपन केल्ली आसा तितूंतल्यान तो कितली जमीन म्हणजे एक मनशाक कितली आस, कितली ग्रीड, म्हणजे तूं कर आशिल्लो करप्शन, तुका कितले जाय तितले कर आशिल्लो, कितली गरज आसा तितली. म्हणजे तूं आतां टार्गेट जे आमचे जे मिनिमम हितूंतले भितर हें आसा सारके करप्शन जे विश्वजिताचे टार्गेट आसा हे सगळे 3 सेक्शनां यूज करून ते 50,000 कोटी. सो नेक्स्ट 1 year विश्वजीत राणे टार्गेट इज टू मेक 50,000 crores. हांव रिपीट करता 50,000 कोटी. हे सगळी 3 दुकानां जी केल्यात इल्लिगली विश्वजीत राणेन कायदो अमेंड करून ताका ब्लेसिंग आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे. आनी हे गोंय तो होलसेलान सगळें काबार करपाक सोदता, कंप्लीट डिस्ट्रॉय करपाक सोदता. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. गोंयांत सध्या 37वे राष्ट्रीय खेळाचे वारे घोळटा. पयलेच खेपे राष्ट्रीय खेळात आस्पाव जाल्लो लगोरी खेळ 5 आनी 6 नोव्हेंबराक कंपाल स्टेडियमात घडोवन हाडला. पळयात पुराय बातमी.
it is beautiful. You can see the target and the crossing between Rajasthan and Haryana. Within this short period of time, in 14 seconds, they have made 10 points. Within 14 seconds, they have made 10 points. Beautiful. So first set miss. And beautiful, the very part was done. But still, again, a double pass. And out. So, I think Rajasthan team has made 8 points, so total score is 18. भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन आणि गोय सरकारान हे राष्ट्रीय खेळाची सुरुवात केल्या. राष्ट्रीय खेळात लगोरी खेळ पहिलेच खेपे सुरू झाला. टीम गोयची सुरुवात 2 जैत मॅचींनी झाली. हो खेळ 37व्या राष्ट्रीय खेळात पहिलेच खेपे आस्पावता. अमित शर्मा आयओएच्या सरचिटणीसान सांगले, या खेळाचो प्रचार आणि प्रसार जालो जाल्यार ऑलिम्पिक्सान वचपाक वेळ लागचो ना. गोयच्या लगोरी संघटनेचे अध्यक्ष शुभदास सावयकारान सांगले. पळयात. I would first of all compliment the Lagori Federation of India for having done a wonderful show. We were just looking at few matches and it was really interesting to see. I went back into my own childhood. I'm very happy that we have been able to bring a few demonstration sports into the 37 national games, and as I say, indigenous sports and sports which are involved in the cultural diaspora of our nation, they have been given a chance, which is a great thing. लगोरी गोंयान पयले फावट नॅशनल गेम्साक डेमो म्हणून आयला. ताच्या फाटल्यान खूब यत्न आसात आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंदजी गावडे आणि आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोदजी सावंत हांणी ही गेम घालून घेतली आणि आमकां खूब आनंद आसा गोवा लगोरी एसोसिएशनाच्या अध्यक्ष ह्या नात्यान की आमी ही गेम जेन्ना हातूर घातल्या, ही एक आमची गोंयची पारंपारीक गेम जावन आसा आणि तिका हातून भितर जो तिजो समावेश जाला सगळ्यान खोशयेची गजाल. आणि ही गेम आउटडोर गेम आसा किंवा भायर ग्राउंडार खेळपाची गेम आसा आणि ताका लागून जेन्ना ही भुरगीं खेळपाक येतात मोबायल आपलो पूर्ण विसरतात आणि ताका लागून पेरंट्सय बी खूब खूश आसा आणि सगळ्या राज्यांनी ही खेळ्ळी वता. त्याच बरोबर भायल्या देशांनी बी ही खेळ्ळी वता. फक्त ताचो प्रचार आणि प्रसार आणि मातसो जावपाक जाय आणि ते फेडरेशनान जर केले जाल्यार आमकां म्हाका अशें दिसता की आमी ऑलिम्पिक्साक पावपाक सुद्दां वेळ लागचो ना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयतारा नुवें जेजू मॅरी जोसेफ इगर्जेंत माय दोश पोरबे सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. लोकांनी फेस्ताक उपाट गर्दी करून सायबिणीचे बेसांव घेतले. पळोवया कांय भक्तिमय खीण. Somestanci tulo cerati tuja paya lagi mai aileawami amagur bolaci tu askari amci mai dos pobri saibini mog tuzo rigoi amcia kazani gire samkan korge tuja subaderiani samaramka tuja komor hatani amci mai dos pobri saibini mog tuzo rigoi amcia kazani gire
सामका अंकोरगे तुझ्या सुबादेड्यांनी सांभाळ आमकां तुझ्या कोमळ हातांनी गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी. नावेली विलेजर्स युनियन ट्रॉफीच्या फायनलीत काणकोण स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान सुवात मेळयला. रॉजमन क्रूज नागवा स्पोर्ट्स क्लब वेर्णा ह्या पंगडाक तांणी 4-0 गोल फरकान हारयलो. नावेली विलेजर्स युनियनान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. प्रल्हाद फिलिपाच्या गोलान क्लबाक 1-0 अशी आघाडी मेळ्ळी. काणकोणान परतून 6व्या अर्धात आनीक 3 गोल केले. 36व्या मिनटार मेल्विन फेर्नांडिसाचो 1 गोल, विशाल वेळीपाचो 1 गोल आनी रेंचरान 1 गोल केलो. अशें काणकोणा पंगडान 4-0 गोल फरकान घसघशीत जैत जोडले. नावेलच्या रोजरी खेळा मळार ही सर्त बरीच रंगली. 6 नोव्हेंबर दिसा नावेली विलेजर्स युनियन विरोधात गिरडोळी क्लबा आड दुसरे सेमीफायनलीत सामील जातले. 15 नोव्हेंबराक आवर लेडी ऑफ द रोजरी चर्च नावेलीच्या फेस्ता दिसा फायनल जातली. पळयात रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. आयएमडीन सोमारा राज्या खातीर येल्लो अलर्ट जारी करून हंगामी पावस पडपाचो अदमास काडला. हलको ते मध्यम पावसाची भर पडून राज्यांत गडगडपाची शक्यताय दिला. राज्यांतलो पावसाचो अधिकृत हंगाम सप्तका आदी सोपिल्लो आसलो तरी सोमारा कांय प्रमाणात पावस पडू शकता. वीज पडपा वांगडाच पावस पडटलो. तशेंच सोमारा आमकां ढगाळ मळब पळोवपाक मेळटले अशी शक्यताय आसा. तशेंच आयएमडीन चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मदीं उरपाचो अदमास काडला. सोमारा खातीर येल्लो अलर्ट. कांय सुवातेर हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. गडगड आनी वीज पडपाचो आयएमडीचो अदमास. सोमारा मळब ढगाळ. सोमारा चडावत आनी उणें तापमान 34 डिग्री आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.